नमस्कार. आज आम्ही आमच्या होंडा पंचायतीन हांगा आज आमचे होंडा पुलीस आउटपोस्ट जो आसा ताजे आज पायाभरणी जाता. म्हणजे रिपेर आनी रेनोवेशन हें काम 50 लाख खर्च करून थ्रू PWD डिपार्टमेंट बिल्डिंग्स डिविजनान आमी ताजी आज पायाभरणी केल्ली आसा. सो मागता डिपार्टमेंटा कडल्यान की जाता तितले बेगीन हांगा कॉन्ट्रॅक्टर ना दिसता आयला ओके हां सो मागता कॉन्ट्रॅक्टरा कडेन जाता तितले बेगीन काम सुरू करचें आनी बेगीन कंप्लीट करून आमकां एक बरी सामकी चकाचक एक होंडा पुलीस आउटपोस्ट जो जाय आमच्या ह्या व्हडल्या पंचायतीक तो बेगींतल्या बेगीन रेडी जावचो म्हणून. आनी हे 50 लाख खर्च करून हे फूल रेनोवेशन आनी रिपेर जावपा आसा ह्या बिल्डिंगेचे. फ्रॉम मँगलोर रुफींग टू न्यू विंडोज, न्यू डोर्स, न्यू टायलिंग, टॉयलेट ब्लॉक आनी कितें कितें किचन, नवें किचन आनी पेंटींग फूल भितर भायर सगळें पेंटींग करून एक चकाचक नवी इमारतशी हांगा तुमकां रेडी जावन येतली. तुमचो होंडा आउटपोस्ट तुमकां हांगा एक नवी पंचायत बिल्डींग रेडी जाल्ली आसा. फुटसाल ग्रावंड आसा नवो. सो हांगा ही एक एक करून तुमचे रस्ते बी आतां व्हडले जावपाचे आसा. सो चिल्ड्रन्स पार्क येतलो आतां एक बरे पैकी तुमकां पंचायतीक तुमचें एक मार्केट कॉम्प्लेक्स येतलें. म्हाका खात्री आसा की हें हळू करून सगळीं कामां जातलीं. कित्याक हांव माननीय आमचे मुख्यमंत्री तांचे आभारी आसा की ते PWD मिनिस्टर आसा तांचे सहकार्य आसा म्हणून आमी हे सगळे प्रोजेक्ट्स आमच्या मतदारसंघान हाडपा पावले. ते रस्त्याचे आसूनी की उदकाचे आसूनी की बिल्डिंगेचे आसूनी. सो तांचे डिपार्टमेंटाचे थ्रू जे जे प्रोजेक्ट्स आमी पायाभरणी करता, उद्घाटन करता, माननीय मुख्यमंत्र्याचे आभारी आसा की आमी तांच्या सहकार्यान आमी हे प्रोजेक्ट सगळे आमच्या मतदारसंघान हाडपा पावता. आनी आमच्या लोकां खातीर जे जे कितें तांची पळय मागणी आसा, आमचे पंच सरपंचांची कितें मागणी आसा प्रत्येक पंचायतीन ते आमी पूर्ण करपाक पावता. तांचे इंजिनियरी हांगा आसा आमचे एडी लाड, तांचे हांव धन्यवाद म्हणटा की आमचे प्रपोजल जाता तितले बेगीन मूव करून ते आमकां फायली मूव करपाक आमकां प्रयत्न करता आमच्या ऑफिसाक. आनी आमचे पंच मेंबर्सूय बी आमकां जशे जशे प्रपोजल्स घालतात आपल्या आपल्या वॉर्डाचे ते जाता तितले बेगीन मूव करपाक आनी बेगींतले बेगीन पास करपाक आमचे ऑफिसचो सदांच प्रयत्न आसता. आनी आमच्या भारतीय जनता पार्टीचे सदांच प्रयत्न आसतलो की आमच्या लोकां पर्यंत जी कितें कामां आसात ती सगळी बारीकचे बारीक प्रोजेक्ट आसूनी की सगळ्यान व्हडले प्रोजेक्ट आसूनी ते आमच्या मतदारसंघान हाडून सगळ्यो ह्यो फॅसिलिटीज आमच्या लोकां पर्यंत पावोवपाचे आमचो प्रयत्न आसतलो.